वो एक्चुअली वेट काडपा मशीन दिसता न्हू, पूण वेट काडपा मशीन न्हू, हें वॉशिंग मशीन. यूज करपा व्हेरी इजी. बुराक आहा उदक भायर मारपा. पावर केबल कनेक्ट करपा बुराक. 3 स्पीड आहाय. 3 मिनट, 10 मिनट आनी 5 मिनट. वॉशिंग मशीना बरं येता पावर केबल तेगेलो. हो तुगे रोप स्पिन कोता थंय यूज करपाचें हें, आनी हें पायप तेगे उदक सोडपा. उदक थंय घेवपा पडटा कित्याक तें उदक ऑटोमॅटिकली घेना आनी तितून मागीर सोप ऍड करपाचो. हें वॉशिंग मशीन फकत बेबी लागून तेका लागतो. बेबी यूज जाता तो सोपूय आळा, नॉन बायो. हितून जाय तो रोप वचपा ना, फकत तेगे बेबीक 4 हांगा गेले. हेज्या चड गेले मशीन सारकें धुवपा ना तुमगे रोप. सो 3 ऑप्शन आहाय. स्टार्ट बटनाचेर मारपाचें. 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट. सो आमी करा 10 मिनटाची. रोप धुवन जालें म्हणटरीर तुज्यान बुराक ओपन करून उदक सोडपा जाता. ना जाल्यार तें पायप दिलो आहा त्या लायनीन उदक सोडपा जाता. रोप धुवन जालें म्हणटरीर रोपा उदक उरता, सो स्पिन कोसतना पयलें तें उदक थंय पिळपा जाय आनी मागीर स्पिनाक घालपा जाय. रोप स्पिन करपाची सेम टेक्नीक जी आमी धुवपा यूज केलो ती. जो ही बास्केट आहा ती घालपाची आनी तितून तुवें तुगे रोप घालपाचो. चड रोप घालपा न्हू, तितलो रोप घालपाचो. थंय तो रोप धुयला चड रोप घायला तर सारकें स्पिन जावपा ना. हें वॉशिंग मशीन बेबी बरें रादर दॅन पुटींग द क्लोथ्स इन अ सेम वॉशिंग मशीन. तुम जोरी तर हें वॉशिंग मशीन बाय करपा जाय जाल्यार हें लिंक बायो घायलां.